नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नवे कोरोना दुयेंत्यांचें प्रमाण उणें, शाळा सुरू करूंक जाता, दोतोर शेखर साळकाराचें मत। बेकायदेशीर पेट्रोल पंप सुरू करपा वयल्यान कळंगूटचे थळावे शेतकार आनी पंचायती मदीं वाद। पंदरा हजार वयर सरकारी कर्मचारी करतले पोस्टल बॅलटा वरवीं मतदान। मतमेजण्याची दिसा मेरेन मत दिवपाची मेकळी। दर्यांत बुडटल्यांक आतां वाटावपाक तंत्रज्ञानाचो आदार। दृष्टी लायफ गार्ड मेळ्ळी नवी लायफ सेव्हिंग तंत्रां। आतां खबरो विस्तारान। ह्या दिसांनी कोरोनाचें प्रमाण उणें जायत आसा आनी नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण तशेंच कोरोनाक लागून मरप्यांचें प्रमाण उणें जायत चल्लां। कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान शाळांचे ऑफलायन वर्ग चालू करूं येतात। टास्क फोर्स समितीचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगले। 100% वासिनीकरण जाला देखून मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनी भलायकी सचिव परिस्थितीचो नियाळ घेवन शाळा परतून सुरू करपा विशीं योग्य निर्णय घेवचो अशेंय तांचें म्हणणें। I strongly personally feel that the school should reopen immediately, and it includes even KG and primary schools also, because the amount almost 100% vaccination is done. COVID is totally on decline. The death rates are very much under control. New cases are under control. So there is a time has come that the children should see the school and meet their friends, their teachers, and start serious learning immediately. Because it's too long a period to keep children away from this. I request the Chief Minister and the Health Secretary and maybe Chief Secretary to issue orders to the expert committee to hold immediately meeting, and then to confirm that I think they require a task force, so immediately decision can be taken. कळंगूट नायकावाडो वाठारांतल्या शेतांत बेकायदेशीरपणान पेट्रोल पंप उबारपाचें काम चालू आसा। कांय शेतकारांनी ह्या पेट्रोल पंपाच्या बांदकामाक खर विरोध केला। पेट्रोल पंपाक लागून भोंवतणच्या शेतांचेर वायट परिणाम जातलो अशी शेतकारांची कागाळ आसा। शेतांनी अशे प्रकल्प हाडचे न्ही अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। शेताची जमीन शेतां करपाकूच वापरची अशेंय तांचें म्हणणें। पेट्रोल पंपाचें बांदकाम थांबयलें ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। I need to mention about this land because this entire area which is come under a CADA. Now when the area comes under a CADA, no authorities can change that to a settlement, no authorities can convert that land. It has to be restored as a CADA area. I do not know how the authorities have manipulated all these things. But things, I request the authority to react and initiate their action fast, failing which we will approach to the court and protect the farming community. The farmers community is the most essential community of today. Today it is a need to encourage the farming activity, need to revive the farmers. But here the policies are going against. The question of the people is, who is against this? Is it a local authority or is it a ex-MLA? This is the question which is in the minds of the people. But we as a forum, we as a protection to the environment, we will fight back and we will take this matter to the law. We will go it up to that to seek the justice for the farmers. Thank you. मतदानाच्या दिसा सेवा बजावपी 15,716 सरकारी कर्मचाऱ्यांक टपालान मत धाडपाची मेकळीक आसतली। मतमेजणी जावचे आदीं तांकां मत धाडपाक मेळटले। ताका लागून मतदानाक वाड जावन ते 81% मेरेन पावतले।
माहिती अतिरिक्त मुख्य वेंचणूक अधिकारी नारायण सावंतान दिली. मतदाना वेळार सुवेवस्थे खातीर हाजीर आशिल्ल्या पुलीस निरीक्षक तशेंच हेर सरकारी अधिकाऱ्यांक मतदाना वेळार मतदान करपाक मेळूंक नाशिल्ले. ह्या वेंचणुके कामा खातीर गोंय भायर आशिल्ल्या 290 जाणांनी ऑनलायन मतदाना खातीर अर्ज केला. तांकां तांचें मत 10 मार्चा पयलीं धाडपाक सांगलां. दृष्टी लायफ सेव्हिंग संस्थे अंतर्गत मिरामार दर्यावेळेर तरेकवार आधुनीक यंत्रेचे प्रत्यक्ष चालू आसा. आतां मेरेन जीवरक्षकांनी दर्यांत बुडपी पर्यटकांचे जीव वाटयल्यात. आतां जीवनदानाच्या कार्याक अत्याधुनीक यंत्रांची मजत मेळटली. देखून दर्यांत बुडपी पर्यटकांक वाटावपाची मोहीम अदीक प्रभावी आनी सोपी जातली. ह्या यंत्राक लागून दुर्घटना टाळपाक मजत मेळटली. जीवनदानाच्या कार्यांत सुदारण जावपाची चडांत चड पर्यटकांचे जीव वाटावपाक मेळचे हे खातीर ही यंत्रां हाडल्यात. मिरामार दर्यावेळेर ह्या उपकरणाचे सध्याक प्रात्यक्षीक चालू आसा. गोंयांत कोविड वासिनेचे 2 डोस 100% लोकांनी घेतिल्ले. आतां कोविड वासिनीकरण मोहीम बंद करून वासिनीकरण करपी केंद्रांनी कोविड वासीन उपलब्ध आसतले. ज्या लोकांनी कांय कारणाक लागून वासिनां घेतली ना तांणी भलायकी केंद्रांनी वचून वासीन घेवचें अशें आवाहन वासिनीकरण मोहिमेचे मुखेल डॉक्टर राजेंद्र बोरकार हांणी केलां. Covered both the doses with 100%. Right? So earlier we used to have it at all 40 centers spread across the length and breadth of Goa every day. So now at every day now, because number of people have decreased significantly, and we cannot open a vial for say 2 or 3 people and waste 8 or 10 doses. So now they will be clubbed together and they will be called once a week. When we have our routine immunization program. There 5-6 दिसाचे एकटे करून at least 10 people we should get on each center and without wastage of the vaccine and optimal utilization of the healthcare workers. Otherwise, once we have a session, if there are 5 people or 500 people, एक vaccinator, एक data entry operator, एक pune, everything has to be kept. So now that we are avoiding and we are having it every week so that there will be minimal wastage of the vaccine. So also everybody will get it very efficiently. Smooth rollout zatlo ashe. Okay. But vaccine is available. Sessions are available. फक्त आता दर दिसा जावचे ना, दर आठवड्याक जातले. बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलान हालींच केल्ले नोकर भरतेक आव्हान दिवपी शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी केल्ली याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान कामकाजान दाखल करून घेतला. भरती केल्ल्या उमेदवारांचो फुडार याचिके वयल्यान निकालाचेर निंबून आसतलो अशें खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आनी R.A. लट्टा हांणी स्पश्ट केलां. ते संबंधीचो आदेश बुधवारा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या बुधवारा बसका जाली. हे बसकेन 10 वकिलांची मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हूण बढती दिवपाचो निर्णय घेतला. ह्या 10 न्यायाधीश मदीं गोंयच्या वाल्मिकी मेनेझीस आनी अरुण रामनाथ पेडणेकार हांचो आस्पाव आसा. तशेंच किशोर चंद्रकांत संत, कमल रश्मी खटा, शर्मिला उत्तमराव देशमुख, गौरी विनोद गोडसे, राजेश शांताराम पाटील, अरिफ सालेह, डॉक्टर संदीप विष्णुपंत मारणे, सोमशेखर सुंदरेशन हांचो आस्पाव आसा. गाडयेचो धपको बसून जाल्ल्या अपघाताक बिहारच्या नंदकुमार रजाक हाकाक ह्या एका कामगाराक फोंड्या मरण आयले. बुधवारा राती कडेन हो अपघात जालो. फोंडे पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो करून ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडून दिल्या.
पेडणे अबकारी खात्याचे नवीन इमारतीले शौचालय फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन चॉकअप जाला. हे खातीर थळाव्या कर्मचाऱ्यांक ताचो उपेग करपाक मेळना. शौचालय सारकी मुळावी सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान कर्मचारी बेजारल्या. तशेंच कामा निमतान ह्या कचेरींत येवपी नागरिकांची लेगीत गैरसोय जाली अशी माहिती थळावो ज्येश्ठ नागरीक गोपीचंद आपुलो हांणी दिल्या. ही समस्या सरकारान सुटावी करची अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या बिल्डिंगेन उंदरांचो वावर वाडला. हे फायली खातात तशेंच कबूतर फायली बुरश्यो करतात अशें तांणी सांगलें. परत आता कितें रस्त्या वयल्यान वयचत लोक घाण येता, दुर्गंधी, चंबर चॉकअप जाला, संडास चॉकअप जाला, कांयच तांकां सुविधा जाना. आनी अशेंच तरेन बाबडे ते काम करतात. हय बायलां आहात, बायलां काम करतात. त्याचा आता फुडें अनुभव काय? ह्या चीफ मिनिस्टर आता येतलो चीफ मिनिस्टर तेणी तरी सारख्या करता. आदलो गेलो दोळे झाकलेत तेणी. आताचे चीफ मिनिस्टर येतलो ह्या इलेक्शनाक तेणी तरी दोळे उगडून त्या बाबड्या कर्मचाऱ्याचे हे काय त्रास जाता तो दूर करचो अशी माझी विनंती आहा. आनी कळकळीची विनंती आहा आता चीफ मिनिस्टर कोण जातलो तेणी ह्या लक्षांत घेवचा. आनी परत आता एक जाले देवूळ भगवतीचा लागील आहा. थंय ते कुटूर म्हणून बसतात कवळे काय कोण ते बसतात, ते सुद्धा येतात, ते फायली राखतात त्यांच्या देवळान हाकतात, ते हाकतातच ती सुकणी मिकणी, पूण भितर येवन हाकतात, त्यांच्या फायली मिली घाण करतात. तेका जबाबदार कोण असता? मामलेदार करतलो काय कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर त्यांचा बिडो ऑफिसर करतलो? हे सांगा. अशें करून दुर्गंधी हे पेडण्यान आमकां कित्याक? पेडण्याचे रहिवासी कंटाळले. तुम्ही करतात जाल्यार सारखे करा, नाल्यार करूच नका. पाड पडो आदी असली ती बरी असली बिल्डिंग आता कोट्यांनी खर्चाने केल्यात ते काय ते सुविधा ना काय ना. उंदीर येतात, ते कबूतर येतात, आणखी किती सुकणे मानी सोरोप येतात. ही घाण कित्या पेडण्यान हे केल्यात, रुजू केल्यात. आदली असली ती बरी असली. गोंयच्या पयल्या विधानसभेचे आमदार तियोतीन परेरा बुधवारा संवसाराक अंतरले. पयल्या विधानसभेच्या आमदारांतले आतां मेरेन जिते उरिल्ले तो निमणो आमदार आशिल्लो. 1963, 1967, 1972 असो सेगीत 3 वेळार सांत आंद्रे मतदारसंघात तो युगोडेपा पक्षाचो उमेदवार म्हूण वेंचून आयिल्लो. 1977च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं 1974 मोगो पक्षान फूट पडली. बाबू नायक आनी जॅक सिक्वेरा अशे 2 गट सभाघरांत तयार जाल्ले. ते उपरांत जॅक सिक्वेरा हांच्या फुडारपणा खाला 3 जाणांचो एक गट जाल्लो. ह्या तिगां मदीं तियोतीन परेरा आस्पाव आशिल्लो. त्या उपरांत हो गट जनता पक्षान विलीन जालो. 1977 वर्साची विधानसभा वेंचणूक तियोतीन हांणी जनता पक्षाच्या उमेदवारांचेर सांताक्रूज मतदारसंघात लढयल्ली, पूण ते ही वेंचणूक हरले. कांय तेंपा उपरांत तियोतीनान काँग्रेसीन प्रवेश केलो. काँग्रेसीन लेगीत त्या वेळार फूट पडली आनी इंदिरा काँग्रेस आनी अर्स काँग्रेस अशे 2 पक्ष तयार जाले. ते खातीर तियोतीन हांणी अर्स काँग्रेस पक्षान उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयली आनी ते परत एकदां जिखले. ही तांची निमणी जैत. 1984ची वेंचणूक तांणी अपक्ष म्हूण लढयली, मात ही वेंचणूक ते हरले. 1989ची वेंचणूक तांणी लडोवंक ना, मात 1994 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेन ते परत एकदां वेंचणुकेच्या मैदानांत देंवले. 2002 वर्साची वेंचणूक तांणी युगोडेपा पक्षाच्या उमेदवारीचेर लढयली, मात ते हरले. ही तांची निमणी वेंचणूक. 4 वेळा जिखल्या उपरांत तांणी सलग 3 वेळार परत वेंचणूक लढयली, मात ते 3 वेळा हरले. हो आशिल्लो तियोतीन परेरा हांचो राजकीय प्रवासाचो नियाळ दिवपी खासा रिपोर्ट. गिमाच्या दिसांनी 70 म्हालांतल्यो चडश्यो न्हंयो बायो सुकतात. ताका लागून शेतां आनी बागायती शिंपपाक उदकाचो उणाव निर्माण जाता. देखून फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंय उदकासोस्त्र
खात्या अंतर्गत 70 म्हालांतल्या कांय वाठारांनी बंधारे बांदपाचें काम नेटान चालू आसा. बंधाऱ्यांक लागून उदक सांठोवन उरपाक मजत जाता. बंधाऱ्यांनी सांठोवन उरिल्ल्या उदकाक लागून आतां 70 वाठारांत शेतां आनी बागायती फुलपाक लागल्यात. तांचो फायदो सुपारी, केळी, काळी मिरी, जायफळ, अननस, पणस आनी हेर वेगवेगळ्या बागायतीच्या पिकांक जाता. आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमचे प्रश्न ते आमचे प्रश्न. गोंयांत नवो बदल हाडूंक सगळ्या प्रश्नांची सरकाराक विचारूया जाप. गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक गोंयचे अस्तुरेचो आवाज, गोंयचे परजेचो आवाज, तुमचे जिणेचो साज. गोंयचो सैम सांबाळूंक तुमचेर अत्याचार करतल्यांचेर, भ्रष्टाचार करतल्यांचेर, अन्याय करतल्यांचेर आमी परतून एकदां पेटयतले नाळ. हांव अलिशा मेनेझीस हांव शैलेंद्र मेहता आनी तुमच्या मुखार घेवन येता तुमचो आवाज तुमच्या मुखार हाडटा गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणे पालिकेचे स्वताचे गाळे आसा अशें आसूनय पालिकेचे काम मात भाड्याच्या गाळ्यान चालू आसा. कदंबा महामंडळाक म्हयन्याक 32,000 रुपया फारीक करून पेडणे पालिके ताच्या गाळ्यांतल्यान आपलें काम चलयता. सद्याक प्रशासकीय इमारतीचें काम नेटान चालू आसा. कोट्यांनी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प उबारताले, पूण प्रकल्पाच्या भायर कसलोच बोर्ड ना. कंत्राटदाराच्या कामगारां कडेन कसलीच कागदां ना. मंगेशी देवळाचो वर्सुकी माघ पौर्णिमेच्या महोत्सवाचो निमणो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार निमण्या दिसा जावपी रथयात्रा. वर्सुकी जावपी हे रथयात्रे खातीर भाविकांची गर्दी जाल्ली. मंगेशीची ही रथयात्रा बुधवारा दिसा संपन्न जाल्ली. बिरेस्तारा फांतोडेर 4 वरांचेर रथयात्रा जाली. पळयात ह्या कार्यक्रमाची कांय खिणचित्रां. म्हापसा ज्ञानप्रसारक मंडळ उच्च माध्यमिकाच्या विद्यार्थ्यांनी कुंडय तपोभूमी गुरुपीठाक बुधवारा भेट दिली. स्वामी ब्रह्मेशानंद हांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्या उपरांत तांची शुभेच्छा दिवपाक हेतान हे भेट महाविद्यालयान घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी तशेंच पालक शिक्षक संघटनेचे वांगडी आनी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक हजर आशिल्ले. गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन पुराय जालां. लसीकरण केंद्रां आतां बंद दवरतले. कोणाक जाय जाल्यार हॉस्पिटलांत ती मेळटलीं अशें भलायकी खात्याचे संचालक आयरा आल्मेदा हांणी सांगलें. हे वॅक्सिन 100% कोविड घालयना, मात व्हड लुकसाण जावपाचें वाटयता असोय दावो दोतोरांनी केला. 15 ते 18 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्यांक 87% वॅक्सिनेशन जालां. चडशा भुरग्यांक कोविड जाल्ल्या कारणान कोविड जावन 3 म्हयन्याचो अंतर दवरचो पडटा. म्हण भुरग्यांचे वासिनीकरणाचे टक्के मातशे उणे आसा. तशेंच गोंय राज्य सध्या कोविड कर्वाचे तळाक पावता अशें भलायकी संचालकांनी सांगलें.
आता सध्या आमचे फर्स्ट डोज 111% झाला, सेकंड डोज 99.99, सो ऑलमोस्ट 100%. 15 to 18 years also has been very good, about 87%. जो बाकी है, whatever is left, it is because these young students have turned positive. So we have to wait for 3 months to give them again. And precaution dose also is 23%. That is only for the 60 plus and those who are health workers at risk. We also are quite comfortable at this present time because the wave has come down and the numbers are yesterday it was about 80. It is like it used to be in December. Okay, so we have to wait and watch. Normally आमचे cases sorta in April, May we get H1N1 swine flu cases, which is our flu season, so we have to be careful in April and May. But as of now, our cases have come down and things are looking good. भाजपाचे आमदार, मंत्री आणि हेर पदाधिकारी सरकारी नोकऱ्यांक पोस्टल बॅलेटाच्या अंतर्गत भाजपाक मत मारपाचे म्हण पिट्टात, असो आरोप काँग्रेसीचो मुरगांवचो उमेदवार संकल्प आमोणकारान केला. ताचो वेंचणुकेचो प्रतिस्पर्धी मिलिंद नायकाचेर फोग काडलो. भाजपान हें बेगोबेग थांबोवचें अशी शिटकावणी संकल्पान दिल्या. ह्या विशीं वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ताणें निवेदन सादर केलां. बीजेपीचो गव्हर्मेंट ते खंय तरी जाणा की बाबा आमची डिफीट जावपाची आसा, तेच्या लागून आयज ते गव्हर्मेंट जे वोटींग आसा ते मॅक्सिमम वोटींग ते आपल्या सायडीक जावचें म्हणून हे सगळे हांकां वोटर्सांक यूज करपाक लागले आसा, तांकां प्रेशरायज करपाक लागले आसा आनी हे करपाक लागले आसा. सो आयज आमी डिमांड करता की जी आमी कंप्लेंट आरो कडेन दिल्ली आसा, आमच्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन दिल्ली आसा, तशेंच आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिल्ली आसा की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हेजेर जावचें, टू बी कंडक्टेड एंड नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन अगेन्स्ट द कल्प्रीट. हे लोक जे कोण फोन करता तेंचेर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन तेंचेर इन्क्वायरी जावन तेंचेर बाबा हे जे कल्प्रीट आसा पळय तांकां खंय तरी बाबा हेंचेर एक्शन जावचें म्हणून आमी डिमांड केल्लें आसा आमचे कंप्लेनी भितर बरोबर. आनी तशेंच आमी एक दुसरो डिमांड करता की जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी बॅलेट पोस्टल बॅलेट वोटर्स जे आसा पळय ते खंय तरी ह्या इलेक्शन कमिशनान हे सगळे कॅन्डिडेटाक हे पब्लीक करचे. कित्याक आयज आमकां खबर ना, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाकाच खबर ना कितले बाबा आमचे पोस्टल बॅलेट वोटर्स आसा ते. आयज कोण कोण ते पोस्टल वोटर आमकां खबर ना. तो म्हाजो अधिकार एज अ कॅन्डिडेट, म्हाजो अधिकार कित्याक बाबा म्हाका कळोंक जाय बाबा खंयचे हे पोस्टल वोटर्स आसा ते, कोण हे वोटींग करतले. कित्याक म्हाजो अधिकार जाता, कित्याक हांवूय वचून ताका रिक्वेस्ट करूंक शकता बाबा तुमचो वोट म्हाका मारा म्हणून. सो आयज आमकां ते लिस्ट आमकां आयज मेळना, आयज ते पब्लीक करना. बट भितरल्यान जो बीजेपीचो सरकार आसा तेंच्या सगळ्या कॅन्डिडेटा कडेन हे लिस्ट पावलेले आसा आनी आयज तेंचे कडेन लिस्ट पावलेले आसा. कशें पावलेले आसा ते तुमकां खबर आसा, कित्याक ते आयज सत्तेर आसल्या कारणान ते आयज आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं बाकीचे हेंचेर सगळ्यांचेर प्रेशरायज केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी ते लिस्ट आपल्या कडेन घेतलेले आसा. आयज तेंचे कडेन लिस्ट आसल्या कारणान ते सगळ्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, जे पोस्टल बॅलेट वोटर्स आसा तांकां फोन करून आपयता. सो हांव डिमांड करता की बाबा बेगीनच्या बेगीन ही जे लिस्ट आसा ते आमकां सगळ्या कॅन्डिडेटाक पब्लीक करचे म्हणून. गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर 40 मतदारसंघां खातीर 78.94% मतदारांनी शांततायेन मतदान केलें. उत्तर गोंयांतली सगळीं EVMs मशिनां पणजेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान आल्तीन हांगसर आशिल्ल्या पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन हाडून दवरल्यात. महाविद्यालयांत EVMs मशिनां हाडून दवरिल्ल्यान भायर खर सुरक्षा वेवस्था आसा. पुलीस, केंद्रीय राखीव दळाचे जवान तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान व्हडा संख्येन सुरक्षे खातीर तैनात आसात. तशेंच पॉलिटेक्नीक कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक आनी हेरांक वळखपत्र दाखयल्या शिवाय भितर सरपाक बंदी आसा. मांद्र्या मतदारसंघांत तुये मोर्जी ह्या वाठारांत उदकाची समस्या आसा. उदकाची धार कमी आशिल्ल्यान उदकाची टाकी लेगीत भरना, देखून लोक बेजार आसात. हाचेर बेगीनूच उपाय करचो अशी मागणी करीत लोकांनी आपले त्रास आनी तिडक उक्तायली.
नमस्कार, मी तुये गावचा पंच सदस्य आनंद साळगावकर आणि गेले कित्येक दिवस इथं पाणी तुयेमध्ये नाही, म्हणून आज आम्ही स्पेशली आमच्या तुये पेडण्या वॉटर डिपार्टमेंटमध्ये गेलो होतो आणि सकाळपासून तिथंच दुपारी 1 वाजेपर्यंत आम्ही थांबलो होतो. तरी पण आम्हाला आमच्या पाण्याच्या विभागाने त्या जे सर मोरजकर होते त्यांनी सांगितले की आम्हाला पाणी आज दुपारीपर्यंत तुम्हाला पोचेल. पण अजून आता हे बघितलं ना तर पाणी हे असं त्यांच्याजवळ दररोज हे होतं, पण एक दिवस आवड हे पाणी येतं नाही तर तुम्ही यांना विचारा. हे आमचं एवढं बारीक पाणी असल्या कारणाने आमचा ड्रम पण भरत नाही आणि हे आम्ही असं पाणी रोज असं भरून आम्ही वरती चढवतो. हे बघा असं पाणी भरतो आणि त्यासाठी आम्ही आज पेडण्यात गेलो ऑफिसमध्ये, पण ते पाण्यात आज सोडणार असं सांगितलेलं फास्ट 2 तास आम्हाला फास्ट सोडा असं आम्ही सांगितलं, पण आज पण तीच तऱ्हा केली आहे त्या लोकांनी की एकदम बारीक पाणी असल्या कारणाने आमचा अजून एक ड्रम पण भरला नाही. त्याबद्दल आम्हाला पाण्यासाठी आमची सोय करा एवढंच आमचं म्हणणं आहे. सरकारान दिल्ली आश्वासनां पुराय जावंक ना. 2022 वेंचणुकेन जाल्ली तरी रस्त्यांची कामां अर्दवट. नोव्हेंबर निमणे मेरेन गोंयांतले सगळे रस्ते सारके जातले अशें आश्वासन सरकारान दिल्लें, पूण मुखेल रस्ते सरकारान सुळसुळीत केल्यात आनी भितरले रस्ते आजून सारके केल्ले ना. 10 मार्च मेरेन तरी हे रस्ते सुळसुळीत जातले काय असो प्रश्न आता लोकांक पडला. पणजे ह्या सिटीन आणि तुम्ही जाणत आसतले की पणजे सिटी म्हणजे वर्ल्ड फेमस अशी सिटी आसा आणि सगळ्या म्हणजे वर्ल्डातले लोक येतात, इंडियेतले लोक येतात, इवन गोंयकार सुद्धा जे आणि पणजे सिटीन असे खूबशे म्हणजे पळोवपा सारके स्पॉट आसात, पळोवपा सारके वाठार आसात आणि ही सिटी इतली फेमस आसा. ते सिटीन जे बारीक बारीक रोड आसात ते गव्हर्मेंटान खंय तरी आजुनूय तेंचे गव्हर्मेंटान रस्त्याची कामां आसात ती म्हणजे अर्दवट दवरलेली आसा आणि तांचो लोकांक खूबसो म्हणजे त्रास जाता. तुम्ही हांगा पळयतलेच की खूबशे हांगासर पळय येदो व्हडलो सारको खड्डे पडलेले आसा आणि गव्हर्मेंटान अशें सांगलेलें की आश्वासन दिल्लें की नोव्हेंबर जाले उपरांत एकूय खड्डो दिसचो ना. जाल्यार म्हाका दिसता की आतां नोव्हेंबर जावन इलेक्शन सुद्दां जाल्लें आसा. म्हाका अशें दिसपाक लागलां की फक्त गव्हर्मेंटान इलेक्शना पुरतीत हे रोड केल्ले काय कितें आनी इलेक्शन जावन ते रोडांची आतां ही अवस्था जाल्लेली आसा. बेश्टीच लोकांक आश्वासनां दिवची न्हय. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्योच चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. ह्या कोरोनाच्या काळान आपलीच तशी दुसऱ्यांचीय काळजी घेयात आनी आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.